ओके आयज फार म्हणल्यार आमचे गेम बरी खेळले आमी आयज मायनाक शिवोलेचेर 6 गोल मारले आनी सेकंड हाफाक आमचेर 3 पडले 4 पडले आमचेर आमी कितें केलें सेकंड हाफाक मातशे न्यू भुरगे घाल्ले सो तांकां एक 3 जाणां भुरग्यां फील्ड केले सो एक्सपिरियन्स आज मातशे भुरग्यां अजून येवपा जाय सो एक्सपिरियन्स पळोवपा लागून आमी ते भुरग्यांक घाल्ले आमचे 4 गोल पडले अदरवायज आमचे भुरगे आयज बरे खेळले जो आमचो आदलो फॉर्म हाल्लो परतून येता असो दिसता म्हाका आता तुम्ही 13 तारखेर सेमी फायनल खेळटले सेंट्रॉक युथ क्लब माजोर्डा आज आमी सेमी फायनला सो आमची स्ट्रेटेजी आयज जी आमची मिस्टेक जाल्या किंवा आज कितें लॅप्सीस जाल्या आज कितें आमची बारीक बारीक मिस्टेकी जाल्या त्यो आमी सुदारपाक ट्राय करतले आनी आमी ती सेमी फायनल जिखून हे फायनल खेळपाक मॅक्झिमम ट्राय करता सर आता न्यू सीजन म्हणजे GFAचे 3rd डिव्हिजन बी चालू जावपाचें तुमची कसली तयारी फाल्यां एक्चुली आमकां 7 जुना मिटींग आसा सो मोस्टली हांव अटेंड करतलो मिटींग आनी आमी हे पाटीन 3rd डिव्हिजना टीम फील्ड केली आमी अंडर 14 गर्ल्स केली बॉयज केले आतां हे पाटी फर्स्ट टायम आमी 2 वर्सांनी आमी आतां 3rd डिव्हिजन ट्राय करतले सो आमी मातशें फुटबॉल प्रमोट करून आमच्या वदान ट्राय करतात ओके सर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.